तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेरपर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक आशिल्ल्या सवालाक तुमची जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां ತಿಳಿಸಿया. कोण पयिल्ल्यान सारकी जाप कमेंट करता गे नेक्स्ट व्हिडिओर तांकां उल्हास पटयता. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया. पयलें सवाल, मोइजे आनी आरोनाची भयण कोण? सारकी जवाब ऑप्शन बी मिरियाम. निर्गमन ग्रंथ 15वो अध्याय 20वी वळ. तवळ प्रवादी मिरियामान आरोनाच्या भयणीन हातांत एक घुमट घेतलें आनी तिच्या फाटल्यान हेर स्त्रियोय हातांत घुमटां घेवन आयल्यो आनी नाचल्यो. दुसरें सवाल, दावीद खंयचें वाजंत्र खेळटालो? सारकी जवाब ऑप्शन डी सितार. पयलो सामुएल 16वो अध्याय 23वी वळ. सोरेस्परान धाडलेलो आत्मो सावलाचेर येताना दावीद सितार घेवन वाजयतालो आनी सावलाच्या मतीक समाधान मेळटलें. तिसरें सवाल, पेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें? सारकी जवाब ऑप्शन ए सोमेस्त पवित्रात्म्यान भरले. धर्मदूताचे कृत्यां 2रो अध्याय 1 आनी 4 वळ. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. ते सोमेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परखी भासांनी ते उलोवंक लागले. 4थें सवाल, मोइजे उपरांत इस्रायेलीतांक बसयल्ल्या गांवाक कोणें आपोवन व्हेलें? सारकी जवाब ऑप्शन सी जोशवान. जोशवा 1 अध्याय 1 आनी 2 वळ. सर्वेस्परान मोइजेच्या सहायका नूनाच्या पुता जोशवा कडेन उलोवन म्हळें, म्हजो सेवाक मोइजे मेला, देखून तूं आतां ह्या सगळ्या लोकां बराबर हांगातावन जॉर्दान उतर आनी हांव तांकां इस्रायेलीतांक दितलो त्या देशांत भितर सर. 5वें सवाल, जोना कितले दीस आनी रात माशाच्या पोटांत आसलो? सारकी जवाब ऑप्शन बी 3 दीस आनी रात. जोना 2रो अध्याय 1 वळ. सोरेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जोना गिळ्ळो. जोना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. 6वें सवाल, बेल्तेशज्जराचें मूळ नांव कितें? सारकी जवाब ऑप्शन डी दानियेल. दानियेलाचें पुस्तक 1 अध्याय 7वी वळ. मुखेल हिजड्यान तांकां दुसरीं नांवां दिलीं. दानियेलाक बेल्तेशज्जर, हानानियाक शद्राक, मिशायलाक मेशाक आनी आजारियाक आबेदनेगो. 7वें सवाल, उगडापण ग्रंथ कोणें बरयल्लें? सारकी जाप ऑप्शन डी सुवावन. उगडापण ग्रंथ 1 अध्याय 1 वाक्य. कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांव आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें. 8वें सवाल, सुकोन गेल्ल्या शेळयेच्या वपारींत शेळी मेळत जाल्यार गोवळी कितें करता म्हणून जेजू सांगता?
सारकी जाप ऑप्शन डी संतोष पावन कांदार घालता. लुकाचो वांजेल 15वो अध्याय 5वी वळ. तो मेळतस संतोषान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. 9वें सवाल. जेजू विशयांत साक्ष दिवंक देवान धाडिल्लो मनीस कोण? सारकी जवाब ऑप्शन ए जुवांव. जुवांवचो वांजेल 1 अध्याय 6वी आनी 7वी वळ. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सतमांच्याक उजवाडा विशयांत तो साक्ष दिवंक आयलो. निमाणे आनी 10व्या सवाली सारचे आदीं आदल्या व्हिडिओंतले सवाल जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत रुपयांच्या नाण्यांक विकिल्ले 2 व्यक्ती कोण? ह्या सवाला वच्ची सारकी जाप जावन आसा जुजे आनी जेजू. ह्या सवालाक पयले सारकी जवाब कमेंट केल्लो जावन आसा सुनील पिरेरा. हांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. 10वें सवाल. देवान इजिप्तकारांचेर कितलीं खरगां धाडलीं? ह्या सवालाची जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या इष्ट मंत्रांक शेअर करा. धन्यवाद.